तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो युवकार. काय न्हू म्हणटा तशें नवरात्रा आतांच सोंपलेली, दसरो आतांच जाल्लो आनी रोखडीच दिवाळी येता. तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या घरांनी दिवाळीची साफ सफाईची तयारी प्लस फळार करपाची तयारी सुरू केल्यात आसतली. म्हाजे घरा धाकटें आमी फकत हांगासर कंदील आनी दिये लायता. जी आमची लक्ष्मी पुजा आसा ती आमच्या मूळ घरान जाता. सो म्हाका चड साफ सफाई आनी आमच्या घर धाकटें आसल्या कारणान चड अशी धांवपळ अशी ना. पण फळार तर हांव करताच. पयलीं सुद्दां लग्ना पयलीं सुद्दां हांव म्हाज्या मम्मीच्या घरा करतालें आनी म्हाज्या कामार बी घेवन वयतालें. मागीर प्रेग्नन्सी मागीर तेच्या खातीर करूंक ना, पूण आतां म्हाका टायम मेळटा सो हांव डेफिनेटली करता. तशेंच हांवें आतां ऑलरेडी म्हाजी तयारी सुरू केल्ली आसा दिवाळीची आनी हांवें केलां चकरी. ह्यो पिठाच्यो चकऱ्यो आसा आनी तातूंत तांदळाचें पीठ घालता. चला तर सुरवात करूया. सो सगळ्यांकून पयलीं न्हू आमी पीठ रेडी करून घेवया. तेच्या खातीर हांवें घेतला एक व्हडली वाटी पीठ, गव्हाचें पीठ आसा. एक धाकटी वाटी तांदळाचें पीठ घेतलां आनी 2 स्पून बेसन घेतलां हांवें. पातळ कॉटन कपडो घेवपाक जाय. तातूंत पीठ घालून गव्हाचें पीठ, तांदळाचें पीठ आनी बेसन हे सगळें घालून ताची एक अशी पोटली करपाक जाय. अशी फोल्ड करून सारकी अशी पोटली करून. सो आतां हांवें हांगासर एक स्टिमर घेतला. ओके, आनी स्टिमर तो ऑलरेडी हांवें ऑन केला. तातूंत ती पिठाची अशी पोटली घालून सारकी 20 मिनटां अशी उबलान घेवपाक जाय. कवर करा तें. तुमचे कडेन स्टिमर बी ना न्हू जाल्यार तुमी नॉर्मल इडलेचो स्टिमर घेवं शकता. इवन तुमी एक कढाई दवरून ताचेर एक प्लेट दवरून तशी बी स्टीम दवरूं शकता. पूण 20 मिनटां स्टीम हेका दिवपाक जाय. 20 मिनटां जाल्या उपरांत गॅस बंद करपाची आनी हें अशेंच 1 वरा खातीर दवरपाचें. कित्याक तें गरम आसता, पीठ मळपाक जावचें ना. सो 1 वर अशेंच दवरपाचें. सो पीठ स्टीम जावन 1 वर जाल्लें आसा. तें पीठ अशें घट जाल्लें आसा. सो तें कितें करपाक जाय, एक लाटणी घेवन न्हू तें धाडोवपाक जाय. तेचो सारको फायन पावडर करपाक जाय. सो पीठ न्हू हांवें लाटणीन अशें हें करून घेतलां. तुमचे कडेन लाटणीन जायना न्हू जाल्यार तुमी तें चाळणीन घालून चाळूं शकता. पूण हांवें लाटणीन घालून हें केलां, पूण म्हाजे एक सुद्दां असो गुळो उरूंक ना. ओके, मागीर हांवें घेतला तिळयो, जिरें, मीठ, हळद, तांबडो रेड चिली पावडर. ओके, हो आमचो घरचो आसा. ओके, देन साखर घेतला, वोवो घेतला आनी हिंग घेतला. थोडी जाणां हितून कोरिएंडर, ब्लॅक पेपर पावडर, मेथी बीन घालता. पूण हांव इतलेंच घालता आनी हितूनूय चकऱ्यो ज्यो आसा पळय त्यो टेस्टी लागता. सो हे सगळें एक एक करून न्हू तातूंत सगळें घालून घेवपाक जाय. सो रेड चिली पावडर जो आसा पळय तो हांवें एक्झॅक्टली 3 चमचे घेतल्या. हो खूब स्पायसी आसता. घरचो जो लोकल ज्यो मिरसांगो आसता पळय तो आमी घरा कुटून हाडटा. तो खूब स्पायसी आसता. मीठ 1 चमचो, हळद, आनी हिंग, शुगर आनी जो वोवो आसा पळय तो हातान बरो असो मॅश करून घालपाक जाय. हांवें हांगा घेतला ऑयल फॉर फ्रायींग आनी हें सगळें थोडें थोडें उदक घालून मळून घेवपाक जाय. हें पळयात, अशें करून हांवें आतां हें पीठ मळून घेतलां. चकऱ्यो करपाक आमचो मेन आयटम म्हणटा तो
हे ना न्हू हेका चक्रो म्हणटा. हे ना न्हू जाल्यार चक्रो पॉसिबलूच ना नको आनी घेतून करता जाल्यार. पण चक्रो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ही प्लेट घेवपाक जाय. सो एक जी लोळे जे आमी करून दवरलेले आसा पळय ते भितून अशें घालून घेवपाक जाय. आनी हे प्लेट लावन घेवपाक जाय. तातून एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय आनी तेल बरें गरम जावंक दिवपाक जाय. हेका चकऱ्यो भाजपाक न्हू लो फ्लेम उपकारना, मिडियम फ्लेमीचेरूच चकऱ्यो भाजून घेवपाक जाय. तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर ज्यो चकऱ्यो भाजलेल्यो आसा त्यो एक एक करून अश्यो तेलान घालून घेवपाक जाय. चकऱ्यो अश्यो एक एक करून सगळ्यो काडून घेवपाक जाय. हे पळयात आतां आमच्यो सगळ्यो चकऱ्यो भाजून रेडी जाल्ल्यो आसा. क्रिस्पी अश्यो जाल्ल्यो आसा त्यो. सो एटलिस्ट लायक 20 to 25 जाल्या. आतां म्हाज्यो चकऱ्यो जावन रेडी जाल्ल्यो आसा. हांवें ह्यो चकऱ्यो 7 दीस पयलीं दिवाळेच्या 7 दीस पयलीं केल्ल्यो आसा. तशेंच ह्यो चकऱ्यो न्हू 15 दीस एअरटायट कंटेनरान दवरल्यो जाल्यार कांयच जायना. तश्योच त्यो क्रिस्पी उरता. होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू. बाय.